आमची पारंपरीक वाट असली मेन रोडाकडल्यान सकयल येवपाची. पण ही आता पावसान सगळी व्हांवन गेल्या आनी हीच वाट आमची आरंबोल ओपीकय आहा. तर रोड असो ना पण पांय वाट असली, पण ते आता पाणयान सगळे खळखळून गेला. कारण ते पाणी जे सबंद गांवाचे जे येता, जे पयलींपासून कानातसून PWDच्या ज्या वाटेन वयताले ते लोकांनी आयज बांदून कितें करून ब्लॉक करून दवरला. त्या खातीर पाणी ते पावसाचे जंय वाट मेळटा थंय डायवर्ट जाला आनी जी पांय वाट असली त्या पांय वाटेन येवंक लागले. आनी आयज हे अशें जालां सगळें बंद जाला. हांगा खड्डो बी पडोन कळ्ळें. हेचेर मातशें पंचायतीन बी लक्ष घालचें कळ्ळें. कारण पंचायत हेचेर खरें लक्ष घालूंक जाय आसलो की जी शॉपां बिपा सायडीची दिल्ली आहात टेम्पररी, ही शॉपां अजूनय चालू आहात आनी तेंच्यांनी मातीचो भराव घालून आपली सायड उंच करून दवरल्या. रस्त्यान पाणी वचपाची गटारां पुरोन उडयल्ली आहा कळ्ळें. म्हणटकूच ते सगळे पाणी जे वाट मेळटा ते तशें सकयल येता. पंचायतीन हितून लक्ष घालपाक तेच हे आउटपोस्टार पेडण्या पुलीस स्टेशनान खूब फावटी निवेदनां दिल्या की बाबा ती आसा ती ओपीची वाट सारकी करची म्हणून. पण कितके फावट तरी निवेदनां दिल्या, पण हेचेर प्रत्येक जण कोणच दुर्लक्ष केल्लो आहा. प्रत्येक जाण कित्याच कळना. ओके, अशें आयकूंक येयलां की ती ओपी आनी खंय तरी वचपाची आहा, मान्य आहा. पण आसा तो पर्यंत तरी ती वाट सारकी करून दिवपाची न्ही. कारण ओपीच न्हय ते आनीक रावणारे लोक आहात आमच्या सारके, तेंची हाल जाता.